बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरियमाच्या भोव पवित्र नावाची परब आज आमी करता. मोरी माय देवाच्या हजरपणांत जियेली. आमी देवाच्या हजरपणांत जियोनच्याक भोवपय सक्रामेंताचें आराधन कर आयचो दीस आमी प्रारंभ करया. आमच्या कांताराच्या बुकांत घेवया गीत नंबर I-20 पेज नंबर 119, I-20 पान नंबर 119 119. दैविक शब्द देवा म्हज्या बापा. दैविक शब्द देवा मोच्या बापा. दैविक शब्द देवा मोच्या बापा. मोनान मोच्या येव राज तुझे कर. मोनान मोच्या येव राज तुझे कर. राव तू सदा पाव तू म्हाका. राव तू सदा पाव तू म्हाका. राखोना साव तुझ्या येण्या. राखोना साव तुझ्या येण्या. राखोना साव तुझ्या येण्या. राखोना साव तुझ्या येण्या. दैविक मोगा जेजू मोच्या सोम्या. दैविक मोगा जेजू मोच्या सोम्या. काळजान मोच्या येव बिडार तुझे कर. काळजान मोच्या येवन बिडार तुझे कर. राव तू सदा पाव तू म्हाका. राव तू सदा पाव तू म्हाका. राखोना साव तुझ्या येण्या. राखोना साव तुझ्या येण्या. राखोना साव तुझ्या येण्या. राखोना साव तुझ्या येण्या. दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. कुडीन मोच्या येव कुरपेन म्हाका बर. कुडीन म्हज्या येवन कुरपेन म्हाका बर. राव तू सदा पाव तू म्हाका. राव तू सदा पाव तू म्हाका. राखोना साव तुझ्या येण्या. 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 हालेलुया 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 मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक एक वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां.
आज आमी नियाळ करया सबार फावटी आमकां आमच्या मागण्यांत अभिरूच उणें जाता. मागणें करूंकच मन येना. मागणें केल्यार एक कसलोच अनुभव येना. ह्या मागणेंच नाका म्हूण बगता. ह्या मागणें करतना एका तराची उसांबाळाय येता, अडकळ येतात. हाका कितें कारणां जावं. ह्या विशयान नियाळ करता आसतना थोडीं देवाचीं उतरां, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या दोळ्या मुखार येतात. पवित्र पुस्तक उक्तां करया आनी तीं आमी वाचया. इजाया प्रवादीचो बूक 50 वसर पयल्या वडीर तावन 3री वळ. आयजाया चॅप्टर 59 वर्सेस 1 to 3. पळया सर्वेस्पराचो हात, पळया सर्वेस्पराचो हात, तारण करूंक सकानात म्हण येत, तारण करूंक सकना म्हूण येत, तितलो मोठो न्ही, तितलो मोठवो न्ही. ताचे कान आयकोंक सकानात, ताचे कान आयकोंक सकनात म्हण येत तितले, म्हूण येत तितले, फेरेय न्ही. फेरेय न्ही. पगार तुमच्या अपराधा वरवीं, पगार तुमच्या अपराधा वरवीं, तुमच्या मदें तुमचे मध्ये आनी तुमच्या देवा मदें आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार जाला. वेगळा सार जाला. तुमच्या पातकांनी तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां ताचे तोंड लिपयलां आनी ह्या वरवीं आणि ह्या वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकाना. तो तुमकां आयकोंक कित्याक सकना. तुमचे हात कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या खतांनी बुडल्यात. रक्ताच्या खतांनी बुडल्यात. तुमची बोटां तुमची बोटां खोटेपणान खोटेपणान अशुद्ध जाल्यांत. अशुद्ध जाल्यांत. तुमचे वोंट तुमचे वोट फोटी मारतात फोटी मारतात आनी तुमची जीब आणि तुमची जीभ वायट शब्द गुणगुणतात. वाईट शब्द गुणगुणतात. आता इजाया प्रवादीचो बूक अवसर 1 15व्या वळीर तावन 16वी वळ. आयजाया चॅप्टर 1 वर्सेस 15 and 16. तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना, तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धामता. हांव म्हजे दोळे धामता. जायती प्रार्थना तुम्ही करतात जाल्यार जायती प्रार्थना तुम्ही करतात जाल्यार हांव तुमकां आयकोंसना. हांव तुमकां आयकोंसना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात. तुमचे हात रक्तान भरल्यात. तुमकांच तुम्ही धुया, तुमकांच तुम्ही धुया, नितळ जाया. नितळ जाया. तुमचे खोटेपण तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मोकले म्हज्या दोळ्या मुकले पयस करा. पयस करा. आनीक वायट करी नाकात. आनीक वायट करी नाकात. सांत पेद्रूचें पत्र, पयलें पत्र, 2रा वसर 11वी वळ. 1 Peter chapter 2 verse 11. मोगाचनो मोगाचनो तुमचे लागीं हांव तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता. प्रार्थिता. परगांवी परगावी आनी यात्रीक व्यक्ती तुमी आणि यात्रिक व्यक्ती तुम्ही देखून आत्म्याचेर देखून आत्म्याचेर झूज म्हणतेल्या झूज मानतेल्या कुडीच्या वडण्या तावन कुडीच्या वडण्यात अलग रवा. अलग रावा. कीर्तन 130 आणि 9, 20 आणि 3 आणि 20 आणि 4 वळ. Psalm 139 verses 23 and 24. देवा म्हजी परीक्षा कर, देवा म्हजी परीक्षा आणि कर. म्हजे काळीज वळखून घे, आणि म्हजे खाडीस वळखून म्हजी घे. तपासणी कर, म्हजी तपासणी कर. आणि म्हजी चिंतना वळखून घे. आणि म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकड्या वाटेन हांव वांकडा वाटेन सलतांगी म्हण पळय, सलतांगी म्हण पळय. आणि ससनाच्या जिविताच्या वाटेन आणि ससनाच्या जिविताच्या म्हाका वाटेन सोलोन व्हर. म्हाका सोलोन व्हर. आता कोरिंथकारां बरयलें 2रें पत्र अवस्वर 10 वळ 7. 2 Corinthians chapter 10 12 verse 7. हांवें गर्वाक पडनाये म्हण हांवें गर्वाक पडनाये म्हणून सैतानाचो हो दूत सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. म्हाका थापडायत आसा. म्हाका न्हू ही उतरां आमी परतून परतून नियाळ करया, आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. त्याच वेळार बोपय सक्रांतल्या जेजूक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया. अर्घां तुका आमच्या बापा, अर्घां तुका क्रिस्ता राया, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या, अर्घां तुका त्रिएक देवा. पेज नंबर 210, 210, कंतार नंबर R6 R6. अर्घां तुका आमच्या बापा, अर्घां तुका क्रिस्ता राया, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या, अर्घां तुका त्रिएक देवा. अर्घां तुका आमच्या बापा, अर्घां तुका क्रिस्ता राया, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या,
अर्गा तुका त्रिएक देवा वगळा तुका वगळा तुका आमच्या बापा वगळा तुका क्रिस्ता राया वगळा तुका पवित्रत्मा वगळा तुका त्रिएक देवा वगळा तुका आमच्या बापा वगळा तुका क्रिस्ता राया वगळा तुका पवित्रत्म्या वगळा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका आमच्या बापा महिमा तुका क्रिस्ता राया महिमा तुका पवित्रत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका आमच्या बापा महिमा तुका क्रिस्ता राया महिमा तुका पवित्रत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा स्तुती तुका स्तुती तुका आमच्या बापा स्तुती तुका क्रिस्ता राया स्तुती तुका पवित्रत्मा स्तुती तुका त्रिएक देवा स्तुती तुका आमच्या बापा स्तुती तुका क्रिस्ता राया स्तुती तुका पवित्रत्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा Alleluia, 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 alleluia. मोगाचनो सबार पोटी आमी मागता आसतना आमकां एका तरेचे निरासपण येवचें आसता मागण्यांतच एक तराचें निरासपण थोड्यांनी विचारचें आसा फादर म्हाका कित्याक मागोवंक जायना आनी थोड्यांनी विचारचें कित्याक हांवें मागल्यार ही मागण्यांत म्हाका संतोष मेळना आनंद मेळना तृप्ती मेळना संतृप्ती मेळना शांती मेळना आनी थोड्यांनी विचारचें फादर हांव मागणें करता आसतना म्हाका कित्याक जायत्यो अडखळी येतात जायतीं नाका जाल्लीं चिंतनां नाका जाल्लीं भोगणां आनी थोडे फावटी न्हीद आनी थोडे फावटी झेम आनी थोडे फावटी एक थराची एक उसांबळाय कुडींत आमी इंग्लिशान ताका म्हणटा स्पिरिच्युअल ड्रायनेस or dryness in prayer, dryness in reading the Holy Bible, doing the adoration, or even participating in the Holy Mass or saying our daily prayers. कितें कारणां जावयेत म्हाका न्हू 3 कारणां जावयेत एक हंस कारण आनी एक सैतान देवसार कारण आनी तिसरें देव कारण या दैवीक कारण ह्या विशयांत आमी नियाळ करया पयलें कारण जावन आसा हंस कितें म्हजें कारण जावंक पुरो हांव मागणें करतां केवल वोंटांनी ह्या मतींत जें कितें उड आसात मागणी तें मात्र हांव सांगतां पूण हें मागणें म्हज्या भितर थावन भायर येना कित्या भितर थावन भायर येना म्हज्या भितर आसा कुसुडाय
म्हज्या भितर आसात पातकां, म्हज्या भितर आसात पातकांची ती दृश्यां, प्रतकाची ती घडितां आनी राग, हगे, द्वेश, मोसोर, गर्व, हंकार आनी जे कितें पातकाचे सवय आसात ती कशें हांवें म्हज्या रक्तमांसाची वंदवणी हांवें थांबोवची गी म्हणून. ह्या संवसाराक आनी ह्या संवसाराच्या वंदवण्याक तुमी लब्ध नाकात. कोणातय संवसाराचो मोग आसा ताचे थंय देवाचो मोग ना. जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 15व्या 16व्या बळीर आमकां बरेंकर विवर्शिता. देखून जर तर आमचे थंय वायट आसा, देखून आमचे आनी देवा मदें एक पागोर आसा जाता, एक अडकळ आसा जाता आनी आमचें मागणें देवाक तशें पावना आनी देव आमकां आयकूंक शकना. आमचे हात रक्तान बडल्या म्हणटा इसाया प्रवादीचो बूक 59 वसरांत तशेंच पयल्या अवसरांत. म्हणजे आमच्या मतींत आसा घात, द्वेश, फारीकपणाची भगणां आमी कितले मागणें केल्यार आमकां ताजोच काय बगना. देखून पयलें आमकां आमी नितळ कन्न घेवची गरज आसा. दुसरें, देवसार सैतान आमकां आमच्या मागण्यांत एका तरेचें निरासपण ह्या जायते अडकळी येवंक कारण जावंक पुरो. एक आमी मागणें करता म्हणटा आसतना देवाच्या मोगांत आमी वाडावळ जाता, देवाक चड आनी चड लागीं जाता, हें देवसाराक नाका. आनी एक आमी मागणें करता आसतना चड आनी चड उंच पावंडाक पावता. वी ग्रो इन स्पिरिच्युअलिटी, वी बिकम व्हेरी डीप इन आवर रिलेशनशीप विथ गॉड. देवा थंय गूढ संबंध दवरूंक सुरू करता. ह्या आमच्या आध्यात्मीक थरान आमी चड आनी चड पवित्र आनी भाग्यवान जाता. हें देवसाराक पळोवंक जायना. देखून सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत थंयसर 12व्या अवस्वरांत 7व्या बळीर, सैतानाचो एक दूत म्हाका निरंतरी तापडायत आसा. देवसाराचो दूत आमकां तापडायता. ना, तूं मागणें करूंक तुका जायना, तुवें मागण्यांत वाडावळ जाल्ल्या बरी ना, तूं भाग्यवान जाल्ल्या बरी ना, तुवें देवा लागीं संबंध दवरल्या बरी ना, तुवें एक नवो व्यक्ती जाल्ल्या बरी ना, तुवें रूपांतर जाल्ल्या बरी ना, तुका संपूर्ण आंतरीक बरी भलायकी मेळिल्ल्या बरी ना. तूं देवसार असो, तूं सैतान असो, तूं एम कोणाकच वचो, तूं नासवचोच, तूं जिवीत तुका नाका, वायट सवयो तुज्या जिवितांत घे, देवाक ना म्हण ह्या यम कोणाकच वचू, जीवघात कर, अशें देवसाराचो दूत सैतान आमकां तापडयत आसा. आनी तिसरें, दैवीक कारणां जावंक पुरो. कसलीं दैवीक कारणां? देव म्हाका आनी तुका चड आनी चड ताका लागीं करूंक आशेता. जर तर आमी एका अंतर आसा, देव म्हाका म्हणटा आनीकी तूं लागीं सर, ह्या संवसाराच्या वस्तूंक तूं लाभ नाका. आमी सडा वचून मागणें करचें, म्हाका कोको दी, म्हाका मेमे दी, म्हाका वस्तुरां दी, म्हाका बरी भलायकी दी, म्हजी पिडा गूण कर, संवसारांतले कश्ट हळू कर, रीण फारीक करूंक करपा दी, बरें काम दी, चड सांबाळ मेळोवन दी, बरें म्हज्या कृशींत बरें बेडें मेळोवन दी, परिक्षेंत म्हाका फस्ट क्लास या फस्ट रँक येवन दी, हायेस्ट मार्क्स मेळोवन दी. संवसारी मान, गौरव, आशिर्वादां बेसांव आमी आशेता. पूण आमच्या मागण्याचो ध्येय जाय स्वामी जेजूस. आमी वाचता थंयसर कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 20 आनी 3 वळीर, तुमी करतात तें हर एक काम मनशां खातीर न्हय, बकार देवा पासत करतात, देखून संतोश भरीत काळजान तें तुमी करा. आमी जें कितें करता देवा पासत, देवाक जोडच्या पासत. देखून 20 आनी 4 वळीर, स्वाम्याचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ जायचें. असल्या मनोभावान तुमी स्पश्ट जाणा जाया, क्रिस्तस तुमचो धनी आनी तुमी क्रिस्ताचेच. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान आमच्या मागण्याचो देव जाय क्रिस्तस देवस. देखून जर तर आमचें तें मेळ्ळें आसा, पयलें आमकांच आमी धुवन घेजय. देखून मोगाच्यान आमी रेतेर घेजय. रेतेर घेवन देवाचें उतर आयकोन एक बऱ्यांतलें बरें कुमसार जायचें. आमी अशेंच कुमसारा गेल्यार आमचें कुमसार तितलें बरें जायना. एका रेतेरीक वचून देवाचें उतर आयकत आसतना आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आमच्या अंतस्करणांतलें हर एक पातक आमकां उगडास येता. एक सुटावें कुमसार जावंक, आमच्या जिविताचें एक बरें कुमसार जावंक आमकां साध्य जाता. आनी थंयसर रेतेरीक आमकां हेरांक बोगसूंक आमकां कुरपां मेळटा, सगळां बोगसूंक, सगळ्यां लागीं राजी जावंक, सगळ्या संवसारा खातीर, मनशा कुळा खातीर मागोवंक आमकां साध्य जाता. आंतरीक बरी भलायकी जोडटा आसतना आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत कसलेय घाय आसा जाल्यार समया ते गूण करून घेवंक, नाजाल्यार वी ऑपरेट फ्रॉम द वुंड्स विदीन अस.
So we operate from the jealousy or anger or revenge that is within us. एक पुढे आंतरी बरी भलाय केला आपल्या आपणाक नितळ निर्मळ पवित्र काळजान देवा ती मागण्या करूंक आमकां साध्य जाता. आनी एक जर तर देवसराचे सैतानाचे बद्दडी आमच्या जिवितांत असल्यार देवसरा सैतानाक आमच्या जिवितांत धांवडोन थ्रू डेलिव्हरन्स एंड एक्सर्सिझम एका रितीर वेळार पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागतना भरोवन ओमताच्या बापान तो पवित्र आत्मा आमचेर येता. देखून ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे थंयसर रातीचें जागरण दवरलां. ऑन सॅटर्डे 30th सप्टेंबर सकाळीं तावन दुसऱ्या दिसा सकाळीं पर्यंत मागणें आसा आनी विशेश जावन रातीचें जागरण आसा. सांजे 6 वरार आराम करता हांव. मनादीक बाब सिरील लोब उठपी दीस हांगासर येतलो. मोगाचें न्हू तें भोव फळा बरी जावच्या खातीर यशस्वी जावच्या खातीर बोपय सक्रामेंत जेजू लागीं आमी मागया. आमकां हर एकल्यांक आमच्या मागण्यांत आमकां दोदोसकाय मेळोवन दी, संतोष मेळोवन दी, सोमीन्स आमचे दायज जावन आमकां मेळोवन दी, सोम्यात एक कोडचें भाग आमकां फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. ऑक्टोबराच्या 5, 6, 7 तारखेर दैवी कुलो रैतर मंदिराचो 20वो दाबाजीक वार्षिकोत्सव हांगासर आसतलो. 5 तारखेर ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड आसो ताज्या टिमा सांगात हांगासर येतलो. ते रेतीर यशस्वी जावच्या खातीर मागया. 6 तारखेर शुक्राराच्या दिसा ब्रदर TK जॉर्ज येतलो. आनी 7व्या दिसा आमचो फादर पियूस डिसोजा शिवमोगा डिसिसीचो, तशेंच मॉन्सिग्नोर मॅक्सिम नोराना मंगळूर डिसिसीचो हांगासर येतलो. आनी अशें 3 दीस आमी रेतेरीन देवाच्या हाजरपणांत करशीत आसतना देवाच्या उतरांचो पावस आमचे थंय येता आसतना आमी परत्यान आमच्या मागण्यांत व्हडा उमेदीन भरतले हांव आनी सम्याक जोडलेलो अनुभव आमकां जातलो. देखून बापूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया वा दोळे धांपून मोगाचें नांव सम्या लागीं आमी मागया. सम्या म्हाका मागण्याची दतोसकाय दी. मागण्यांत म्हज्या तुजें तें एक कोटलेलो अनुभव म्हाका दी. जर तर म्हज्या काळजांत कितेंय वायट आसा तर सम्या म्हजी चिंतना बारकोन घे. वांगड्या तिंगड्या वाटेन नासाच्या वाटेन हांव आसल्यार म्हाका फाटीं ओड आनी सासणीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय. तुमच्या कांताराच्या बुकान M11 पेज नंबर 180 आमी काडया. प्लीज टेक पेज नंबर 180 हिम नंबर M11. मौन तुजें नितळ करूं, काळीज तुजें पवित्र करूं. मौन तुझें नितळ करूं, काळीज तुझें पवित्र करूं. मौन तुझे नितळ करू, काळीज तुझे पवित्र करू. देवाच्या उतरा खालती मन घाल, देवाच्या उतरा खालती मान घाल. जेजूच्या वाटेन सदा तू सर, जेजूच्या वाटेन सदा तू सर. वेळ परती झालो, जेजू दिता बुलो, दैविकता सोताळो, सर्गीचो भूमाळो. वेळ परती झालो, जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो, सर्गीचो भूमाळो. बदल 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 जीनी तुझी बदल. बदल 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 जीनी तुझी बदल. मोगाचें न्हू आमच्या काळीज आनी मन नितळ करून घेवन आमी सम्या लागीं मागता आसतना जे कितें आमी मागून आसा ते सगळें सम्या तें आमी जाण घेतलें हांव. आज मरियमेच्या त्या पवित्र नांवाचें फेस्त मरिया मरियम ह्या नांवाचें फेस्त ह्या दिसा आमी विविध त्या बसत मोगाचें काळजांत जावन मागया. आज जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. वी प्रे फॉर गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन यू.
वीणा रोड्रिगस ताकोडे, मेरी डी लॉमेन अंधेरी ईस्ट, वियोला आयरीन डिसोजा पुत्तूर. देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी देवाची विसणार आशिर्वादां अनुभव केलेलीं. गॉडफ्री फेर्नांडीस हैदराबाद, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या म्हणून परगांवांत दुबयंत ते व्हडलें डील जावचें आसलें. जायतें रीण आसलें फारीक करूंक गरज आसली आनी तें डील जावन अजापांनी म्हणल्या बरी जायत्या करोडांचें रीण फारीक करूंक देवान फावो केलें आनी एका व्हड आकांतांतलें संकश्टांतलें देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. जय लावेचो आसलें आनी एकलो थंयसर दुबयंत देवान ताका बचाव केल्ल्या पासत. ऑस्ट्रेलियांत ड्रग्साक वळख जावन पुलिसांनी धरलेलें. पुलीस कस्टडींत आसलो. पाटी येवच्या खातीर घरच्यांनी मागल्लें. तो पाटी आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. परगांव वचूंक विजा जावंक जायते कश्ट आसले पूण त्या USA विजा जाल्ल्या पासत आनी थंयसर USAंत कामाची समस्या आसले. काम मेळ्ळेल्या पासत जर्मनींत थंयसर प्रोजेक्ट करूंक कश्ट आसले. भुरग्याच्या शिकपा वेळार देवान फावो केल्ल्या पासत MBBS सीट मेळोवंक खूब आरीच कश्ट आसले. MBBS सीट मेळिल्ल्या पासत आनी इंजिनियरींग करूंक सीट मेळिल्ल्या पासत IELTS आनी OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत सर्जरी जाल्या उपरांत विशेश दूख आसली. घाय गूण जायनातलो. तातूंत रशी ह्या इन्फेक्शन जाल्लें तें गूण जाल्ल्या पासत सगळ्या कुडींत आसली दूख नपयस जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. देखून तांच्या सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. अर्घ आनी होकळाप तुका सम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसांवां पासत काळजांत मागया. मिशेल डिसोजा आनी कुटुंबाचे तेसांवां USAंत आसात आनी बरें काम मेळच्या पासत प्रवीण बेगीनच गूण जावच्या पासत आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत माजेना वोल्फ UK लंडन बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी कार एक्सिडेंटांत जावन जाल्ले घाय सगळे गूण जावच्या खातीर आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत मॅक्स डिमेल्लो दुबय ब्रोंकायटल इन्फेक्शन जावन हिलींग बरी भलायकी लाभच्या पासत फ्लॉसी कारकाळा परगांव वचूंक विजा जावच्या पासत CA एग्जामांत पास जावच्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर भुरग्याच्या शिकपा खातीर जायते पयशांची गरज आसा. ते पयशे मेळच्या पासत घर बांदून सुरू केलां अर्द्यार उरलां ते घर बांदूंक पयशे मेळच्या पासत सैरीक जावच्या पासत सैरीक तुटचार आसा तुटानासतना ती सैरीक बऱ्या तरान जावन काजाराचें कार्यय बऱ्या तरान जावच्या खातीर वय कुडो घरा बकलेंत आसलो पापसाला घर पापसान पडनासतना देवान तें राखच्या पासत आड वाटेन गेल्लें ते वायट संबंध सोडून घरा फाटी येवन बरें करून ताणें शिकच्या पासत एकलो भुरगोय घर सोडून गेला ताणें बेगीनच फाटी येवच्या खातीर दादल्यांनी अळशे जावन बापाय पियेता ताणें सरो सोडच्या खातीर हांगासर मागोवंक विनंती केल्या. आमी सगळीं मोगाच्यान सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्ल्या पासत मागया. देवादीन आलिस आनी क्लेमेंट नाझरेत बांयदूर एमेलियाना हिचो पती सरोन वरस जालें देखून ताच्या वार्षिक दिसा ताच्या आत्म्याच्या सालवासां खातीर मागया. 5th डेथ एनिवर्सरी एलिस सिक्वेरा किरें. देवादीन ग्रेशियन डिसोजा मलवानी. देवादीन सिरिल फुटाडो 2nd मंथ्स मायंड मास देरेबायल. 8th डेथ एनिवर्सरी स्टेला पिंटो मुंबई. देवादीन उर्बान डिसोजा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी अंधेरी. देवादीन मेरी लोबो. देवादीन एलिस सिक्वेरा 5th डेथ एनिवर्सरी किरें तावन. इजाबेल्ला पायस ऑन 25th डेथ एनिवर्सरी उर्वा मैंगलोर. देवादीन इजाबेल्ला पायस उर्वा मैंगलोर. देवादीन आल्फ्रेड डी लॉमेन अंधेरी ईस्ट. देवादीन फिलिप डायस डिसोजा गेल्या आनी मिरांडे गेल्या कुटुंबांतल्या सर मालगणाचो उडास करता. बेंजामीन आनी वायलेट डिसोजा केलाराय. देवादीन लुईस मॉनिस बर्थ एनिवर्सरी बोरिवली मुंबई. देवादीन जस्टिन P. डिसोजा ऑन डेथ एनिवर्सरी वकोला आनी साल्वादोर लुईस. 5th डेथ एनिवर्सरी देवादीन स्टेला आनी रोनाल्ड लुईस ऑर्ले मालाड. कुटुंबां सरलेल्या मालगडांचो उडास करता. रेजिना पिंटो आनी कुटुंब मगनाड मैंगलोर. देवादीन जॉन पन्नुस्वामी दुबय UAE. शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमीन. आमी तेमी गेल्या
बोपय सक्रामेंतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. प्रवेश गीत देवगाना बुकांतले गीत नंबर ये 13 520. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आनी माना भूतर ते आयकोंक आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भोव मोगाचें नांव. आज मोरयेच्या त्या भाग्यवंत नांवा विशयांत आमी ध्यान करता आनी मोरये मायेच्या त्या पवित्र नांवाची परब आमी करता. मरियम मेरी म्हळ्यार भोव मोगाची म्हण अर्थ. मोरी माय देवाक भोव मोगाची. संवसारार अधिक चड व्यक्तींक आसचें नांव म्हळ्यार मोरिके. मेरी म्हणलें नांव संवसारार अधिक चड व्यक्तींक आसा चरित्रेंत तशेंच आज संवसारार. म्हणजे मोरी मेरी मरियम हे देवाक मोगाचें नांव जावन आसा. आमकांय मोगाचें नांव जावन आसा. मोरये म्हणटा आसतना आमच्या काळजांत एक विशेश दाजोसकाय आमकां भोगता आनी आमी मोरयेक लागीं जाता आसतना मोरी आमकां जेजूक लागीं करता आनी जेजू आमकां ताच्या भोव पवित्र काळजा मारिफात सर्गीच्या देवा बापातें एकवटावन ससनाच्या जिविताक आमकां फावो करता योग्य करता. देखून आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना मोरये मायेक आमची आवय जावन देवान दिल्ल्या पासून इतल्या अपुर्ब्याच्या नांवांतय आमकां आध्यात्मीक दादोसकाय दिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. बरोवसो सांडलेल्या पासून देवा कडचें भक्षणे मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थोया. सर्गीच्या बापा आमच्या सोडोणदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत अवंकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. तिजें भोव पवित्र नांव आमच्या वांटांचेर सदांच आमी उसारूं आनी तिचे वरवीं आमकां दैवीक दादोसकाय जोडची तुजी येवजण जाली. तुवें विंचून काडलेल्या जेजूची आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिजी देख आनी मजत घेवन भावार्थान आनी भरवशान वाडत वचोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सांत पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेचीं फाळां ताचेर रोमोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणीय तुमकां भुलयनाशें सत्राय करा. हे सगळे प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ घेना. कित्याक ताचे ते मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. ताचेच उदेशी जिविताच्या संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तस्सू सर्व अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्तांतय तुमकां सुन्नत केल्यात, पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुन्नत न्हय. बगार तुमची पातकी कूड तुमचे तावन खातन उडयल्या ती क्रिस्ताची सुन्नत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां निकेपलांत मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवंती उठयल्यांत. क्रिस्ताक कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे तें हे सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधा लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनात करूंक नासलेल्या कुडीन जिवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें खुर्सार खिळावन नास केलें. अधिकारांक आनी पदव्यांक ताणें पडाव केले आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणें तांकां कैदी कशे व्हेले. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया. सदांकाल तुजें नांव हांव वाखणटां. दिसान दीस तुका हांव दिन वाचतां आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करतां. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सोमी दयाळ आनी खाकुलदार, सोसनिकायेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रचनेतेय खनवळायेन भरलेलो. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्परा तुवें रचलां ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुजे राजवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नाबारतले. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. उद्गार. हालेलुया. 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 हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात म्हणटा सोमी. तुमी भायसन वचोन बाळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे
जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करचेली. दीस उजवतच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे: शिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जेकब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, माथेव आनी थोमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटले तो शिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसुल्लो. तशेंच सगळ्या जुदेवा प्रांत थावन, जेरुजालेम शहर थावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहर थावन एकठांय जाल्लो लोक एक व्हड लोकाजोमोय थंय आसुल्लो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपआपले पिडेतेंतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय तीं आयलेलीं. देवचारांचे उपाद्र भोगतलीं तीं थंय येवन बरी जातालीं. जेजू थावन दैवीक सक्त भायर सरन सोमेस्तांक गूण करतली. देखून तो लोकाजोमो ताका आपडूंक म्हणून उरडातालो. देवाचे उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू, आज मोरयेमाच्या भाग्यवंत नांवाचें फेस्त जावन आसा. मोरयेमाचें नांव कित्याक तितलें श्रेश्ठ, भाग्यवंत आनी वर्तें. आयच्या पयल्या वाचपांत आनी वांजेलांत आमकां जायते अपुरबेचे जवाबी आसात. पयल्या वाचपांत कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा, सोम्याक तुमी स्विकार करा. आमच्या जिवितांत सोम्याक आमी स्विकार करीत जाय आनी ताचे थंय जियोंक आमी फुडें सरा जाय. आनी ताचे थंय जियोवचें म्हळ्यार कितें? ताच्या शिकवणेंतय आमची पाळां गूंड रोंबय जाय. पाळां म्हळ्यार आमी रूख न्ही, आमकां पाळां नात रुखाक आसले तसली. म्हणजे आमची चिंतना आनी आमची भोगणां सोम्याच्या शिकवणेंतावन उपजा जाय आनी वाडा जाय. देखून संवसाराच्या लौकीक तत्वशास्त्रांतावन व्यर्थ संवसारी चिंतपातावन आमी अलग रावा जाय. आनी विशेश जावन सोम्याक आमी खरोच देव म्हूण स्विकार करी जाय. संपूर्णता, दैवीक संपूर्णता संपूर्ण तरां सोम्या जेजू क्रिस्त थंय वस्ती करना आसा म्हूण आमी जाणा जाय. सोम्या थंय एकवटोन आमी संवसाराच्या सर वनवण्याचेर, वडण्याचेर आनी विशेश जावन त्या सैतानाचेर, देवसराचेर आमी जैत वरी जाय. मोरयेमायेन असलेंच जिवीत जियेली ती. सोम्याक तिणें स्विकार केलें, सोम्या थंय ती जियेली. सोम्याच्या शिकवणे प्रमाणेच तिचें जिवीत जावन आसलें. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण तिणें म्हळें आनी देवान तिका विंचून काडला म्हूण ती जाणा जाली. वांजेलांत आमी पळयता सोमी जेजू उबार दोंगरार गेलो. सगळी रात मागण्यार आसून सकाळी जाता आसतना वय दोंगरार तावन सकला देंवन येता आसतना ताणें 12 जाणांक आपयलें, नांवान आपयलें. आपल्या 12 अपोस्तलांक नांवान आपयलें. मोरयेमायेक देवान संवसाराच्या स्थापने आदींच विंचून तिका नांवान आपयलें. मोरये म्हणलें तें भाग्यवंत नांव तिका ताणें दिलें.
आपोस्तलांक जर तर देवान आपयला जेजून आपयला जेजू सांगता रावता आसतना जेजून कितें केलें सर तरांच्या देंवसरांक धांवडयले लोकांत धांवन देंवसरां धांवडयता आसतना आपोस्तलांनी आनी जेजूच्या मोगाच्या शिसांनी जेजू सांगता रावन आपणातय आसल्या देंवसराच्या सैतानाच्या संपूर्ण तरां बंदडेत थावन तांणी सुटका जोडूंक जेजून आपोवणें दिलें तांचे पैकी एकलो जुदास देवाक तिरस्कार करता समिया तिरस्कार करता आपणातय आसल्या देंवसरां सैतानाक धांवणोवंक तो तयार नासलो देखून तो पाडाव जालो समिया जेजू क्रिस्तान समिया जेजून ताचे थंय आयिल्ल्या हर एकल्यांक ताणें गूण केलें गूण करतना दोन तरान गूण करचें एक बैली कुडीची पिडा ताणें गूण केली दुसरें तांकां आंतरीक बरी भलायकी दिली तांच्या काळजाचे घाय गूण कर तांकां देवाच्या राजाचे वारेसदार जावन समिया जेजून तांकां नेमलें वय समिया जेजूक लागीं आमी सरता आसतना ताजे थावन ती दैवीक सकत व्हाळून येता आनी आमकां गूण करता न्ही आमची कुडीची पिडा गूण करता आमकां ह्या संवसारांत कितें जाय तें आमकां दिता ताचे चड आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिवन मोरयेमाच्या कथाबीण काळजांतय एकवटोवंक आनी तिच्या कथाबीण काळजांतय समिया जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र काळजांतय एकवटोवन सासणाच्या जिविताक समी जेजू आमकां फुडें चलयता तर देवाक आमी अर्घ आनी होगलाब दिया मोरयेमाचें भाग्यवंत नांव आमकां ताणें दिल्ल्या पासत आनी त्या नांवांतय आमी सर्गीच्या रासाची आशिर्वादां जोडूंक देवान आमकां फोव केल्ल्या पासत तरी आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी चड आनी चड मोरयेमाच्या कथाबीण काळजां मारिफात जेजूच्या भोवपवित्र काळजाक लागीं सरया उण्या आनी वायना सवें आमकां आमी देवाक भेटोवन दिवया गीत नंबर D4 539 पेज नंबर 39 गोवासो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदकासो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर दैवी देवी सर्गीची भाव भयणीनो आमी भेटोवनचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस जादावा सर्वेस्पर म्हणून घे भोव मोगाळ बापा आमच्या जिविताचें समर्पण मोरयेमाच्या समर्पणा सवें तुका तें मानता तसलें जावं दी हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका दिन वासूंक फावो नित्यांकारी मोरयेक आमी मान करता आसतना एका स्थळान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता तर आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली सासणी प्रकाश तिणे संवसारा फांकयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीन सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका
काज बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भावार्थसो घुट परगटुया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सोरेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडाच कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे स्थगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिसो निश्कळंकपती भगवंत धर्मदूत भगवंत आन जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिर्सन एसपिरेचे सर मार्तीर भाव आनी सर कळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू सगळे मेळोन देवाचें राज आमच्या मदें येवं दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नान ते सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवो शान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजें उदार काकोती सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्या वडकी पदवी आनी महिमा तुजी तुजी ससनाच्या ससना समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां घाल तुमचे सव्या आसो माय म्हाका सगळं शांती समाधान वांटून घेवया पीस बी विथ यू शांती देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सासणीक शांती दिवच्या खातीर ताची कूड ताणें मोडली ताच्या रगत ताणें वारयलां ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेलें आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन गीत नंबर E10 फानसंगो 52 पेज नंबर 52 तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत अत्रेकाच्या कुंगाराचे मागणे आमी करया मोगळा जेजू तूं भोवपवी सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हज्या काळजांत तूं येताय म्हज्या सांगाता सदांच तूं राव तुजे थावन म्हाका मेकळो जावं सोडिनाका तुजे थंय म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक आनी तुज्या शिकोवणे थंय म्हज्या जिणेची पाळां रोमोवंक म्हाका तुजी कृपा दी आमेन प्रार्थोया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या भोव पवित्र नांवाचो नियाळकर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फोव केलाय तर तिच्या एकवट अंत जियोंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान ससनीक जिवीत जोडूंक की आमकां फोव कर जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे ओडुका निमाणे गीत नंबर 14 फानसंगो 187 पेज नंबर 187 वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावूं हरसिता दिन वाचतां पारी मोरये आज तुका भक्तीन उर्बेन नामन करूं मायतून देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दयेन मागणी आमची जिणयेच्या पयनार कसान वारां माये आमकां तुजी मदत वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीतां गावूं हरसिता दिन वाचतां पारी मोरये आज तुका भक्तीन उर्बेन नामन करूं मोगळ पुता सोवें ओंकार मोरये आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन